आज खूब उमेद जाता की आज हे बाबूच्या दुसऱ्या सिटीचें उद्घाटन जाल्लें आसा जात्रे दिसा। गेली 2 वर्सां त्याने कपलेश्वराचेर हें केल्लें आसा आनी त्याय प्रोग्रामाक आमी थंय हजर आशिल्लीं आनी आज एक सरपंच ह्या नात्यान म्हाका सर हांगसर एक 2 शब्द उलोवपाक एक संदी तेणी दिल्ली आसा। खूब बाबू आमचो महानंद खरें तर तेजेर कितें उलोवपाचें हेंच म्हाका समजना, कित्याक ल्हानपणा पासून ताका हांव पळयतां एक जिद्दी आनी हुशार भुरगो। आयज बारीक जर पळोवंक वचत जाल्यार आमची ग्रामीण भागात जी देवळां आसात तांकां उभारी दिवपाचें काम आमचे बाब महानंदान केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर ताका आमच्या सरा लागीं हांव मागतां की तुमी ताका आदार केल्लो आसा ट्रस्टान तसो फुडें ताका आदार करून ताका फुडें एक बरो कलाकार करचो की आतां जशें तेणें आमच्या बाईन म्हटलें की सगळ्यांचोच कितें फुडें सरपाक आदार जाय आसता तशेंच सर तुमचे कडेन हांव मागतां की आमच्या बाबूक तुमी बरो फुडें व्हरचो म्हणून। मॅडमीन सांगलें की सहकार्याची खरीच गरज आसता आनी सहकार्यापेक्षा म्हाका दिसता आशिर्वादाची आमकां चड गरज आसता। आनी आनंद सतरकर यानं जे भगवतीवर गीत रचलेलं आहे आणि त्याचं चलचित्रीकरण झालेलं आहे त्याचं इथं आज प्रकाशन व्हायचं आहे। ते लवकरच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि या निमित्तानं मला इथं एक संगीतकार म्हणून मान दिल्याबद्दल प्रमुख वक्ता म्हणून मला बोलवल्याबद्दल मी सर्व या आयोजक मित्रांचे सगळे युवक इथं आहेत त्याच्या पाठीमागं त्या सर्वांचे आभार मानतो, अभिनंदन करतो। मित्रांनो, त्यानं त्याचं मी हे पहिला थोडक्यात बोलायचं आहे कारण मी त्याचं कौतुक करणार आणि त्याच्या कामाचं जर सगळं विवरण करणार तर खूप लांबलचक भाषण करायला पाहिजे, परंतु मला 7 मिनिटात सगळं आटपा म्हणून सांगितलं। आता आज या तरुण लोकांना अशा विविध प्रकारच्या संधी मिळत आहेत, ही एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। आमच्या वेळेला असं काही नव्हतं। आता मला खरं म्हणजे मोठा गायक व्हायचं होतं परंतु शक्य झालं नाही कारण त्यावेळी अशा शिकायच्या संधीच नव्हत्या। मी 8व्या वर्षी नाटकात काम केलं, कृष्णाची भूमिका केली, गाणी गायलो, लोकांना खूप आवडली आणि तेव्हापासून मला कळलं की मला गाता येतं, मला आवाज आहे, परंतु शिकायला काहीच मिळालं नाही। तोही काही फार शिकलेला आहे असं नाही। मला त्याचं कौतुक वाटतं की त्याच्या पाठीमागं कोणी त्यांच्या घरात काही असे फिल्मी कला होती किंवा गावात कुठं आहे आणि किंवा कुठं जाऊन तो शिकला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, पुण्याला फिल्म इन्स्टिट्यूट आहे, अशा इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन असं काहीच नाही। असं असताना त्यानं जे जवळजवळ त्यानं 2012-13 मला वाटतं सुरुवात केली आणि तेव्हापासून आतापर्यंत त्याचे जवळजवळ 15 छोटी छोटी फिल्म्स माहितीपट असे निघालेले आहेत आणि त्याबरोबर त्यानं 2 सिरियल्स पण दूरदर्शनवर सादर केलेले आहेत त्याच्यामध्ये 12-16 एपिसोड्स आहेत। हे काम सोपं नाही आहे आणि विशेष त्याचं कौतुक करायला पाहिजे कारण त्याच्यावर जो प्रसंग आलेला होता त्या प्रसंगातून सावरून त्यानं हे जे काम जिद्दीनं केलेलं आहे हे अतिशय महत्त्वाचं मी मानतो। त्याचं विशेष हे आहे खरें तोखणाय करपा सारकीच आसा कारण एक कोंकणीत म्हण आसा की सुखाच्या डोंगरार जर पावतले आसत जाल्यार कितलेशेच दुख्खाचे डोंगर पार करचे पडटा, त्या शिवाय सुखाचो डोंगर मेळना। आणि तीच बाब आज बाब सतरकारान केल्ली आसा हें लक्षांत दवरपाक जाय आमी। आनी एक उदाहरण सगळे भुरगे मुखार आसा कारण अत्यंत दुख्खाच्या वाटेन वचून ताणें आज सुखाची वाट पळयल्ली आसा आनी फुडें जिवनूय आसा आनी तें साकार करपा खातीर आमकां देवीचो आशिर्वादूय आसतलो। आज जें गाणें ताणें बसयलां, दिग्दर्शीत केलां किंवा जाणें म्हणलां तांचें सगळें श्रेय हें बाब सतरकाराक आसा। जवळजवळ 15-16 शॉर्ट फिल्म्स तयार केली आणि त्यानंतर कपलेश्वराचेर आमच्या गाणें केलें आणि त्याही विमोचन समारंभात म्हाकाच आपयल्लो आणि म्हजे बरोबर बाय मनुजा आणि बाकीचे सगळे सरपंच बाब राजेश आशिल्लो तेन्ना आणि सगळ्यांनी मेळून ताका तेंको दिल्लो। आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण तांचे ह्याच गांवांतले ज्या गांवांत तो रावता हांगच्यान 100 मिटराच्या
त्याचेर ताचें घर आसा आनी ह्या देवीच्या पांया कडेन ताच्या हातांत हें जाता त्या बद्दल आमी इतलेंच मागुया देवा कडेन की ताका बरी आयुष्य आरोग्य आनी बरे विचार दिवन आनी प्रगती करपा खातीर विविध क्षेत्रांत जशें बाब आमच्या गोरा ढवळीकरान सांगलें की फिल्म क्षेत्र हें खूब मोठें आसा 73-70 कलमाचेर जे काश्मीर हातूंत जशें फिल्म रिलीज आमच्या एका मनशान केलें तशेंच त्याच पद्दतीचेर कोंकणी किंवा मराठी किंवा इतर क्षेत्रांत बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी ज्यो कितें तूं करूंक शकता त्यो तुवें करून मुखार येवचें अशें नमूद करता. त्या खातीर ज्यो गोश्टी सामाजीक आसूं आर्थीक आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत ज्यो मदत जाय ती करपाक आमी सरपंच सगळे तुज्या फाटल्यान आसतले. कारण तुवें मनीस जोडल्या, मनीस घडयल्या आनी मनशाक कामूय दिलां. हें इम्पॉर्टंट. एकट्या मनशाक लागून आज 20-25 लोक ताज्या आधाराचेर काम करता. हेंय खरें मोठेपण आसा. कारण अशे लोक खूब कमी आसता स्वता काम करता पूण बाकीच्या कडच्यान काम जायना. पूण ताजें तशें ना. ताणें जवळ जवळ 20-25 लोक घेवन तो मुखार सरला आनी त्या खातीर नक्कीच ताका शुभेच्छा दिवपाक जाय. आज मना पासून ताका शुभेच्छा दिता आनी परत एकदां ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक तुमी हजर रावले बद्दल तुमचे मना पासून अभिनंदन करता. अशेंच ताका सहाय्य करून ताका हातभार लावन ताका मुखार काडुया अशें नमूद करता. भगवती माई ग्रामदेवी म्हजे राखण करूंक घेतलो अवतार. भगवती माई ग्रामदेवी म्हजे राखण करूंक घेतलो अवतार. जय घोष तुझो आई जगदंबे माते, जय घोष तुझो आई जगदंबे माते. सांभाळलो तुवें हो संसार. भगवती माई ग्रामदेवी म्हजे राखण करूंक घेतलो अवतार. आतांच आमच्या देवी भगवतीचेर जे गाणे महानंद सदरकराच्या माध्यमांतल्यान आनी ताचे बरोबर कलाकाराच्या माध्यमांतल्यान रिलीज जालां त्या आयकल्या नंतर मन प्रसन्न जाता. आनी देवीचे उपकार गांवाचेरूच न्हय तर सबंद समाजाचेर कितले आसा हें आमकां पळोवन येता. आज हें गाणें आयकल्या नंतर आनी एक स्फूर्ती येता की फुडें ताणें अशीच गाणी तयार करपा खातीर आनी जी कितें देवस्थानाच्या माध्यमांतल्यान स्पेशली ताका म्हाका कपलेश्वर पंचायतान लागता आनी बाब देवेंद्र ढवळीकरूय हांगा आसा. सगळे मेळून आमची जे कपलेश्वर पंचायतीची जितलीं देवळां येता ताचेर ताणें तें करचें आनी ताका जे यथायोग्य सगळें सहाय्य जाय तें कमिटी आनी एज ए ह्या गांवचो नागरीक हांव स्वता आनी त्या नंतर आमची पंचायत बॉडी ताका सदांच सपोर्ट करतले. कारण हें काम हें लोकांचें काम आसा, जनमनशाचें काम आसा आनी तें काम करपा खातीर बाब महानंद सतरकर फुडें सरला त्या बद्दल ताचें मना पासून अभिनंदन करता. देव बरें. सो आमचे देवीचे भक्तिगीत आसा हे देवीच्या स्थिती आणि देवीच्या जे महात्म्य आसा ताजेर आमी तयार केल्ले आसा. आणि आज हे आमच्या आज जात्रेक हे प्रदर्शित करपाक मेळ्ळे. हे श्री देवी भगवतीची आमी कृपा म्हणटा. आणि अशेंच आमी आतां आमचे जे ग्रामदेव आसा आणि गोंयचे जे आमचे देव आसा तांचेर अशेंच एक भक्तिगीतां प्रदर्शित करीत रावपाचो आमचो संकल्प आसतलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.